सोमारा सडा हांगसर मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांच्या हस्तुकी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याचो अनावरण सुवाळो जालो। हो छत्रपती संभाजी महाराजांचो राज्यांतलो पयलो पुतळो आसा। आमदार संकल्पा बरोबर ह्या वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकार आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले। RDX गोवा खातीर सडाच्यान प्रसाद नायक। भुमिकाची गोष्ट केली आणि स्पेशली आमचे सगळे जितले शिवाजीचे प्रेमी आसा तेंची कित्याक आयज तुमकां खबर आसतलो हो जो आयज जो स्टॅच्यू अनवील जाल्लो आसा हो फर्स्ट असो स्टॅच्यू आसा अख्ख्या गोंयांत जो फर्स्ट छत्रपती महाराज संभाजीचो स्टॅच्यू आसा। कित्याक आयज तुमी सगळे कडेन पळयता तर सगळे कडेन चडसो आमचो शिवाजीचो स्टॅच्यू तुमकां दिसता। हांगा आमी फर्स्ट टायम एक संभाजीचो महाराजाचो स्टॅच्यू अनवील केल्लो आसा आनी ही जी विशिश्टता म्हणजे हेच्या फाटल्यान एक हिस्ट्री आसा। आमी म्हणटा जितले किल्ले आसा, मालवणान किल्लो आसा थंयसर शिवाजीन मारलेलो, जो आमचो मेन किल्लो आमचो जो हरबर तुमी पळयता जे MPTच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगच्या सायडीक आसा तो किल्लो आसा आनी थंयसर एक्चुअली त्या टायमाचेर हिस्ट्री काडून पळयली जाल्यार थंयसर आमचो संभाजी येवन गेल्लो आसा। सो हांगा सुद्दां वास्को सुद्दां जो आसा तो हे जो किल्लो पळयतलो तो संभाजी त्या टायमा वयलो येवन गेल्लो आसा। सो तेज्या लागून आमकां सगळ्या लोकांक दिसलें स्पेशली आमचे जे दत्ता मंदिराचे जे सगळे वांगडी आसा आनी तांकां लीड करता ते सगळे जाण वांगडा तेंच्यांनी मेळोन हो प्रस्ताव तेंच्यांनी दवरलो की बाबा असो एक संभाजीचो स्टॅच्यू जावचो म्हणून। आनी इट इज अ प्रावड मुवमेंट कित्याक आयज ओवरलुकींग द अरेबियन सी आयज जो एक स्टॅच्यू हांगा संभाजीचो जाल्लो आसा आमकां एक गर्व सगळ्या लोकांक स्पेशली आमच्या आख्ख्या मुरमगांव गोवाच्या लोकांक कित्याक हो फर्स्ट स्टॅच्यू जो जालो तो मुरमगांव गोवान जाल्लो आसा आनी हेजे जर श्रेय वयता जाल्यार आमचे सगळे दत्ता मंडळाची जी कमिटी आसा जेंच्यांनी हे रात दीस वांगडा रावन एकठांय रावन तेंच्यांनी स्वता मेहनत करून हे सगळे तयार केलेले आसा। सगळ्यात पयलीं हांव पदवीधर युवा आनी कला मंडळ हांचें अभिनंदन करता की स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचो पुतळ्याचें आज अनावरण ताणें केलां। खूब मेहनत करून ताणें हांगा ह्या जाग्यार हाचें अनावरण केलें आनी खूब उमेद जाता। आमी फाटल्या टायमार पळयलो की चिखले जंक्शनाचेर बोडगांव हिंदू समाजान छत्रपती शिवाजी महाराजांचो एक मोठो पुतळो म्हणजे गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो पुतळो तांचें अनावरण जालें। आज खंय तरी छत्रपती संभाजी महाराजांचें पुतळ्याचें अनावरण जाता आनी खूब बरें दिसता। हांव पयलीं पासून सांगत आयिल्लो आसा की पुतळे जेन्ना आमी घालतात ताजें एकूच उद्दिश्ट आसता की ताका पळोवन परत परत तांचे जे सॅक्रिफायसीस आसा ताणें स्वराज्य निर्माण करपा खातीर कितें कितें आपलें योगदान दिलां, तांचे कितें कितें सॅक्रिफायसीस आसा, तांकां कितें कितें दूख झेलचें पडलां हें सगळें आमच्या हाजे मुखार आठवण जाता आमकां आनी ती आठवण करप आयच्या जगान खूब गरजेचें आसा। कित्याक हे आज आमकां फ्रिडम आमी केन्ना पळोवना। हांव जालां 1917 1947चेच पळोवना आमी आनी ताजे पयलींच्या स्वराज्या खातीर लढो जालो। म्हणजे पयलीं आमचेर मुघलान राज्य केलें, मागीर ब्रिटिशांनी राज्य केलें आनी तेन्ना खूब वेगळें वातावरण आशिल्लें, अत्याचाराचें वातावरण आशिल्लें आनी लोक भयान जगताले। पूण हे सगळे छत्रपती शिवाजी महाराज धरा तुमी नाल्यार धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज धरा आनी असंख्य अशे आमचे योद्धा आसा ज्याने आपले रक्ताचे आहुती दिवन आपले प्राणाची आहुती दिवन आज खंय तरी आमकां स्वराज मेळोवन दिलें आनी त्या खातीर खंय तरी आज छत्रपती शिवाजी महाराज जावन नाल्यार छत्रपती संभाजी महाराज जावन हांकां सगळे धर्माचे लोक मोठ्या प्रमाणात तांकां मानतात, तांचो आदर करतात। खऱ्या लोकांना तशें पळोवपाक त्रास नाच। हे सौभाग्य म्हणपाक जाता की आमी पुण्यवान आसात आनी आमी सगळे जर म्हणटा की आमच्या नशिबान जितली सेवा आसा तितली सेवा ही दत्त महाराज आनी संभाजी महाराजा शिवाय हे सगळ्या पॉझिटिव्ह शक्ती जे आसा त्या शक्तीने आमच्या कडल्यान काम करून घेवप आनी हे जास्त त्रास असो कोणाकच ना। दीस रात रावन जर काम केलें उलटे आमचे काही लोक असे आसात तेंचें काम काडून दुसऱ्यांक दिले म्हणून बेजारले 2 दीस उलयनाका रावनारे अशेय लोक आमच्या भितर आसात। कित्याक काम करूं इतली आवड, काम सोडून लीव घालून दाणी मारून सगळे कॉम्प्रोमायज रात्रीचे 12-1 जायसर काम करताले सगळे। तुमकां जे कितें हांगा दिसता पळय हे सगळे हांगासरल्याच भुरग्यांनी केला, भायलो कोणूच ना। नमस्कार, जय हिंद, जय गोमंतक, वंदे मातरम, जय शिवराय, जय शंभूराजे। मूलतः गोमंतकामध्ये विद्यार्थ्यांच्या समोर, तरुणासमोर आणि बालकांच्या समोर एका आदर्श व्यक्तिमत्वाची आवश्यकता होती। बालपणामध्ये विविध पद्धतीच्या आव्हानांना सामोरे जात आपल्यावरील संस्कारांचं संवर्धन करत आपलं राष्ट्र धर्म याचा सांभाळ करत छत्रपती संभाजी महाराजांनी उत्तमरित्या काम केलेलं आहे। ही जी परशुराम भूमी आसा या भूमीचेर म्हणजे जे पावित्र्य आसा हे पावित्र्य राखपाक लागून
आणि जो पोर्तुगीजाचो छळ ह्या गोमंत भूमी आणि त्यांच्या ज्या हिंदूचेर जातालो तेन्ना अशा टायमाचेर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज हेणी हांगासर पावल दवरलें आणि ह्या रयतेक सगळ्या हितूंतल्यान भायर काडले. म्हणून आमी सदैव परशुराम भगवान आणि छत्रपती संभाजी महाराज शिवाजी महाराज हेजे सदैव हे गोंयकार जे आसा तेचे ऋणी आसतले. आणि धर्माचो जो ध्वज आसा धर्म सर्वतोपरी अशा तरेचे धर्माक लागून संभाजी महाराजान जें बलिदान दिलें 40 दीस अतेक यातना सोसून तेणें आपलो धर्म परिवर्तन केलो ना ही आयज समाजाक आमच्या सगळ्यांक शिकवण घेवपाची गरज आसा.